फोणेची जीव्हीएम कॉलेजीन पथनाट्याचो उपक्रम घडोवन हाडलो। रस्तोनाट्य सर्तीत राजमाता पार्वतीबाई सौंदेकर हायस्कुलाक पहिले इनाम फावो जालें। वट्ट 6 हायस्कुलांच्या भुरग्यांनी या स्ट्रीट प्लेत वांटो घेत आंगातील कळाशी आणि कलागुण दाखयले। कोयर, ऑनलायन आणि ऑफलायन शिक्षण प्रणालीचो विद्यार्थ्यांवयलो परिणाम, उठ गोंयकारा असे मुद्दे घेऊन पथनाट्य सादर केले। जागृतायेच्या बाबतीत रस्तोनाट्य महत्वाची भूमिका निभयता। सामाजिक मुद्द्याचेर भाष्य करपाक स्ट्रीट प्ले जन्माक आयलो। मानेस्तांनी विचार मांडले। तुझा नगरा उच्च झाला हे भले 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 शिव इकडची देवळा नरका प्रतीक एक चाराचे उदार संस्कृतीचे उदार मनाच्या लोकांचे. The main purpose is to have a lot many students participate, showcase their talent, and to understand how to organize themselves, how to have teamwork, how to project issues, and for students to understand that in future they have any problems, they can project it through street plays and so forth, get their message to the public. How many schools have taken part? 6 schools have participated. All GVMs. All GVM schools, and I thank everyone for their good participation. The entire management came over here and it was very nice to see them. पथनाट्य हो एक नवो कार्यक्रम आमी भुरग्यांक सादर करपाक सांगिल्लो। खूबशे अशे कार्यक्रम आमी शैक्षणिक वर्साक भुरग्यांक करपाक गोवा विद्याप्रसारक मंडळ दिता। तातूंतलो ओरेटर किंवा वक्तृत्व स्पर्धा किंवा सृजनशील बरोवप किंवा आमचे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट मागीर विज्युअल आर्टिस्ट अशी काही उपक्रम आमी शाळेंतल्यान मंडळा तर्फे राबयतात। स्ट्रीट प्ले कित्याक सुरू जालो, कशा पद्दतीन सुरू जालो हें खूब महत्वाचें। जे सामाजीक इश्यू आसा, जे लोकांचे भौशीक इश्यूज आसा, ताजेर भाष्य करपाक स्ट्रीट प्ले जन्माक आयलो। हे मिनी गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोराले शांती निकेतन जर आमकां प्रचंड जागो थंय मेळिल्लो असो रानान सुद्दां जाल्यार खरें शांती निकेतन दुसरें गोंयचें आमी हांगा उबें करतले दिसलें म्हाका खात्री आसा। अशे लोक आमचे मदीं आज आमकां अध्यक्ष, चेअरमॅन आनी कमिटी मेंबर मेळिल्ले आसा। आनी हो ग्रूप RPRS आणि आमकां आज फर्स्ट प्राइज मेळिल्लें आसा आनी हो आमचो सगळ्यांत बेस्ट एक्सपिरियन्स आशिल्लो। कित्याक मेळ्ळें फर्स्ट? कितें परफॉर्म केलें तुमी? आमी ऑनलायन ऑफलायन ह्या टॉपिकाचेर स्ट्रीट प्ले सादर केल्लो। गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नाईक।